अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, स्तुती तुका सौम्या जेजू. आज आम्ही सदांच देवा लागीं मागया ह्या विशयांत थोडी समजणी घेवंक प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 8, 26 आनी 27 हांव वाचतां. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना तें आत्मंच आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे घूट जाणा तो देव आत्म्याची खुशीक कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये वेगीच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवून ये वेगीच तूं मोगा जरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. होय, आज आमी देवा कडेन कशें मागचें म्हूण आमी नेणाव. आमी आमच्याच सदांच आमकां संवय जाल्लेली ती बायपाट गिळीपाट म्हणटात तसलें मागणें आमी करूनच आसता. सदां आमकां म्हालगड्यांनी शिकयल्लें आसा तेंच मागणें आमी सदांच करता आनी तें आमी कितें म्हणटा आनी ताचो अर्थ कितें म्हूण आमी समजना. सदां गिळीपाट केल्ले तेंच आमी करूनच आसता. पूण पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसल्या वेळार तोच आमच्या बसत देवा लागीं हस्कारून आनी सुस्कारून मागून आसता. कित्याक आमी नेणाव कशें मागचें आनी कितें मागचें, खंयच्या विशयान मागचें तें आमी खंडीत जावन नेणाव. तेन्ना आमचो पवित्र आत्मा देवाचो आमचे संगी आसल्या तेन्ना आमकां मदत करता. तो आमकां मागूंक मदत करता आनी आमकां आमच्या काळजान थावन आमी तें मागूंक शकता. आमच्या आत्म्यान थावन आमी देवा लागीं मागूंक शकता. कित्याक तोच आमकां कृपेचो आनी शांती समाधानाचें बोळ जावन आसा आनी तो आमच्या खातीर हस्कारून आनी सुस्कारून देवा लागीं सदांच मागून आसता. पूण जेजू सांगता आमकां, खंय 2 या 3 जाणां म्हज्या कडेन मागतात तांचे मदगांत हांव आसतलो म्हूण. पूण जेजूय चडावत दोंगराचेर आनी एकलोच आसल्या कडेन वचून तो देवा लागीं मागूनच आसतलो. केदाळेय तोच तशेंच देवा कडेन मागून आसतलो. पूण आमकां मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 6 आनी वळ 6 आमी पळया. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. वय, आमी आमच्या कुडा भितर वचूंक आसा. आमच्या घराच्या कुडा भितर आनी आमच्या कुडीच्या कुडा भितरय आमी वचूंक आसा आनी थंय आमच्या काळजाचें दार बंद करून थंय देवा लागीं आमच्या काळजांत आसच्या देवा लागीं आमी ताच्या लागीं मागूंक आसा. पूण आमकां कशें मागचें कितें मागचें म्हूण आमकां कळना. पूण देवाचो पवित्र आत्मा आमचे संग आसल्या तेन्ना तोच हस्कारून आनी सुस्कारून आमच्या बसत मागूनच आसता. आमी कितें मागचें कशें मागचें तें आमी नेणाव. कित्याक आमी चडावत मागता आमची संवसाराची राटावळी आनी संवसारान आमकां कितें जाय, आमचे कश्ट सूख, आमची अनवरां, आमकां कितें जाय तें मात्र आमी मागता. पूण पवित्र आत्मो आमच्या बसत सदांच आमकां संवसारान कितें जाय आनी आमकां आत्मीक जिणेक कितें जाय तें सगळें पवित्र आत्मा मागून आसता आमच्या बसत. तो जाणा आमी कशें मागचें आनी कितें मागचें म्हूण आमी नेणाव म्हूण तो जाणा. पूण तो आमच्या बसत देवा कडेन मागूनच आसता. कितें सकट तुमी मागण्यान मागतात तें आमकां मेळ्ळें म्हूण चिंतून आमी बापा लागीं ह्या जेजू लागीं मागूंक जाय.
मार्काच्या वांजेलांत आमी पळोवनशें जाल्यार अवस्वर 11 आनी वळ 24 थावन देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सगळ मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्मना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. वय आमी मागतना आमी कितें सगळ मेळ्ळां म्हूण आमी कितें मागता तें आमकां मेळ्ळें म्हूण चिंतून आमी देवा कडेन भावार्थान मागूंक जाय. तेन्ना आमकां तें खंडीत जावन मेळटा. कित्याक आमकां सगळें मेळना. आमकां केदाळा गरज आसा देव जाणा तें कितें गरज आसा आनी केदाळा गरज आसा त्या वेळार मात्र आमकां देव दिता. एक आमी आमच्या ल्हान भुरग्याक खंय म्हणी मार्केटीन आपून गेल्ले तेन्ना या आमी खंय फेस्तांक आपून गेल्ले तेन्ना भुरगें खेळ्ळें दी म्हूण आमच्या कडेन हट करता. जिद्द केल्ल्या टायमार आमी एक बऱ्या मोलाचें आमी ताका खेळ्ळें घेवन दिता. तें खेळ्ळें घेवन दिल्ल्या वेळार तक्षणा तें अगर त्या भुरग्यान खेळ्ळें पाड केलें तर आमकां तेजे विशयांत बेजार भोगता. कित्याक हें खेळ्ळें हांवें काडून दिलें आनी त्या भुरग्यान पाड केलें म्हणून. तशेंच देवा कडेन आमी मागतना त्या खेळ्ळ्या बरींच देवान तर आमकां मागल्या वेळारच दिलें तर आमी स्वार्थी जाता आनी आमी जिद्दी जाता आनी आमकां आमचो स्वार्थ आमकां पाड करता. कित्याक आमकां देवान मागलें आमकां तेन्नाच मेळ्ळें म्हणून आमी ताचेर आमी संतोश भोगच्या बदलाक आमी हंकारी जाता. त्या खातीर आमकां केदाळा जायचें, कितें जायचें, कशें दिचें म्हूण देव जाणा आनी तो आमकां खंडीत जावन आमच्या वेळार आमकां तो दिवंक शकता आनी दिता. ह्या शिवाय मागण्यान तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो. वय आमी पयल्यान पयलें हें करूंक आसा. तर मागण्याक आमी उबे रावता जाल्यार आमचे वयर कोणाक दुस्मानकाया, आमचे वयर कोणाक बेजाराय आसा, आमी कोणें आमकां पाड केल्लें तें आमी मोतीन दवरून घेवन रावल्यार तें सगळें हें करतना आमकां देव खंडीत जावन बक्षिना. कित्याक मोगसाणेचो देव तो आमची पातकां बक्षिता. मोग करचो देव तो. अगर आमकां मोग जायचे देवाचो जाल्यार आमी हेरांक मोग दाखयचे आनी आमी तांकां बक्षाणी दिचे. म्हूण केदाळा आमी तांकां बक्षिता तेन्ना आमचें मागणें देव खंडीत जावन आयकता आनी आमची पातकांय तो आमकां बक्षिता. तेदळा आमी आमचें मागणें देवा थंय पावता आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळटा आनी आमी ह्या संवसारांत आमी सुपळ जावन रावूंक जियोंक शकता. सिराकाच्या पुस्तकांत आमी पळया अवस्वर 28 हांव वाचता. वळ 2 आनी 4 2 थावन 4. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. वय आमी तर मागण्याक उबे रावले तेन्ना आमी मागणें करूंक तर जेजू कडेन आमी तयार जाल्ले तेन्ना आमकां पेल्यान केल्लो अन्याय आसा आनी आमकां केल्लो ताणी मोस कितेंय आसा जाल्यार आमी उडास हाण घेवन पयलें आमी तांकां बक्षूंक जायचे. तांचे कडेन आमी बक्षणें मागूंकय आसा पूण त्या वेळार आमकां बक्षणें मागूंक साद जावचें ना. पूण आमच्या काळजांत थावन तांकां आमी बक्षी जाय. तर आमी काळजांत थावन तांकां बक्षिलें जाल्यार आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळटलो आनी तूं मागणें करताय तेन्ना पातकां बक्षतलीं. वय तर आमी तांकां बक्षिलें तर तांचे गुन्यांव आमी सगळे बक्षिले तर तांचे थंय आमी कसलोच राग असलो आमी दवरून घेतलेलो, आमचे थंय केदळाचोय राग असलो दवरून घेतलो आसल्यार तो आमी तांकां बक्षिलें तर आमकांय देव खंडीत जावन बक्षिता म्हणून आमकां ह्या पुस्तकांत आमकां कळयता. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सरस्परा लागीं काकूळट कशी मागूंक जायत. वय तर आमी पेल्याचो, आमच्या भावाचो, आमच्या कुटुंबांत आनी कोणाचोय तर आमी राग दवरून घेवन आसा जाल्यार तर आमी देवा मुखार वतना तो राग आमी तांचेर दवरला तर आमी मागलेल्याक तो कांयच फळ मेळना. कित्याक आमी देवा कडेन बक्षणें मागूंक जायना पूण बक्षणें मागलें तरी आमकां तेजो प्रतिफळ बरो जावन मेळचो ना. आपणाक सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकांचें बक्षणें
ताच्यान कशें मागूंक जायत तर आमच्या मनशाक आमी तर हें बगसूंक जायना तर दया दाखोवंक जायना तर ताचे खातीर आमी कितेंय आसा तर ताचे कडेन आमी तर संतोशान रावना तर खुशेन रावना तर आमच्या पातकांच्या बगसाणें आमी कशें मागूंक जाय म्हूण हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगून दिता. आमकां हें बगशिना, देव आमचे थंय रागार जाता, आमचे विरोध जाता आनी आमकां तें बगसूंक साद जावचें ना. मातेवाच्या वांजेलांत 18:23-35 पळोवंक गेल्यार बक्षिणांतल्या चक्राची वापर आसा. त्या वापरान बरयला तो ग्रेस मनशा कडेन वता आनी ताच्या कडेन करोडांचे रीण घेता. पूण तो रीण घेतलेलो एक दीस तो ग्रेस मनीस ताका आपयता आनी विचारता, म्हज्या कडेन घेतलें तें देवें आसा, म्हाका फाटीं कर. पूण हाच्या कडेन दिवंक कांयच नासलें. तेन्ना तो धन्या लागीं सांगता, म्हाका थोडी दिसाची मोहलत दी आनी हांव तुजें देवें सगळें फाटीं करता म्हूण. पूण ताका धनी बक्षिता आनी ताका फाटीं धाडटा. पूण वाटेर वतना ताच्या कडेन 100 रुपया देवें घेतलेलो मनीस आसता, तो ताका मेळटा. पूण ताका तो बक्षिना, ताका मारून बडोवन ताका जैलान घालूंक तो प्रयत्न करता. तेन्ना ताची खबर धन्याक वता आनी तो धन्या लागीं गेल्ले तेन्ना ह्या पयले लाखांची देवें आसलेल्या मनशा कडेन तो विचारता, हांवें तुका सगळें माफ केलें पूण तुज्या त्या नोकराक तुवें कित्याक माफ करूं नये म्हूण. वय आमी अशेंच करता आमच्या जिवितांत, केदोळाय आमी तशेंच करता. आमकां तर माफ केलें तर आमी हेरांक बगसूंक तयार ना आनी तांकां आमी माफ करूंक तयार ना. केदोळा आमी आमच्या ल्हानांक आनी आमच्या पेल्याक आमी बक्षिता की सर्वेस्पर देव तो जेजू आमकां हें बक्षिता म्हणजे आमी मोतीन दवरूंक जाय आनी आमी मागण्यार उबे रावंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां देवा थंय बक्षाणें मेळटा. किर्तनकार म्हणटा, कीर्तन 86 आनी वळ 4 थावन आमी पळया. कीर्तन 86 आनी वळ 4 थावन. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोशान भर सोम्या, कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारतां. केदोळा आमी जेजू थंय आमची पातकां, हेरांची पातकां आमी बक्षिता आनी आमच्या पातकांचे आमी केदोळा आमी बगसाणें मागता. तेन्ना आमचें काळीज संतोशान भरता आनी खुशयेन भरता. केदोळा आमी देवा लागीं मागूंक शकता आनी आमी आमचें तोंड उबार घेवन सर्गेच्या त्या देवा लागीं आमी मागूंक प्रयत्न करूंक शकता. कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारता म्हूण आमी संतोशान आनी खुशयेन देवा मुखार आमी उबे रावंक शकता. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार. सोमी आसा जेजू आसा तो दयाळाचो आनी सदांच बगसूंचो. कित्याक तो आमचे खातीर आमचो सर्वेस्पर देव जावन आसा आनी तो ताची भुरगीं आमी जावन आसा. ताच्या भुरग्यांक तो केन्नाय बगसूंक तयार, सदांच बगसूंक तयार. ताचो मोग आमचे थंय सदांच तो वतून आसा. ताची काकूळट आमकां सदांच तो दाखोवन आसा आनी आमकां तो बगसाणेचो देव जाल्ल्यान आमकां तो केदोळाय हर एक घडी तो बक्षिता. आमची पातकां तो केदोळाय मोतीन तो दवरून घेयना. तुका उलो मारतल्याचेर अपरिमीत तुजो मोग देवाक आमी केदोळा उलो मारता, केदोळा आमी ताका लागीं सरता तेन्ना तो आमचेर अपरिमीत मोग करता. कित्याक तो जावन आसा दयाळी जेजू. आमचे वयर ताची कृपा सदांच वतलेलीच आसा. सर्वेस्परा म्हज्या मागण्यांक म्हजे विनवणेक काण दी. तो आमकां आमचें मागणें सदांच आयकूंक तयार आसा आनी आमचे विनवणेक तो कान दिता. आमची कसलींच अनवरां, कसलींच पातकां या कसलेच आमकां पिडा शिडा येले तेन्ना आमी ताच्या कडेन मागल्यार तो आमकां आमच्या विनवणेक ती भरती करून दिता, आमचे दया दाखयता आनी आमकां तो बक्षिता. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारतलो. वय आमकां कसलेच आकांत अनवरां केदोळाय येवं दी. तो आमकां सदांच आमकां राखून व्हरता आनी आमकां तो राखून वचचो सर्गीचो बाप आमचो जावन आसा. कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. आमी जेजू कडेन मागले तेन्ना, जेजू कडेन उलयले तेन्ना तो आमचे कडेन उलयता. कित्याक तो आमकां जाप दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां. तो केदोळाय आमकां आमचे थंय आसता, आमच्या काळजांत आसा. तो पवित्र आत्म्याच्या रुपार आमचे थंय येवन आमच्या आत्म्या कडेन तो उलोवनूच आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळया परत.
कोलासे घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी वळ 15 थावन 17 पळया. क्रिस्ताचें समाधान आमच्या काळजांनी जाय तितल्या मापान मेळोवंक जाय. कोलासे घरांक बरयल्ले अवस्वर 15 थावन क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचें जेजूचें समाधान आमच्या काळजांनी राज करूं म्हणून सांत पावल कोलासे घरांक बरोवन आमकां सांगता. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवण मेळ्ळा. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे सांदे आमी जावन आसा, जेजूच्या कुडीचे सांदे जावन आसा. आमच्या कुडीन कितले सांदे आसात, त्या सांद्याक आमी खंय म्हणी पांयांक कितें तरी मार लागला तर थंय तेन्ना हात वचून म्हाका कांय करूंक जायना, तूं तुज्या इतल्याक राव म्हण आमी सांगूंक जाता की आमच्या हातीक तर मार जाला तर आमचो दोळो सांगता की हांव तुका कांय करना म्हणून. कित्याक हे सगळे आमच्या कुडीचे सांदे जावन आसात. आनी एक कुडीच्या सांद्याक दुखल्यार आमच्या सगळ्या कुडीकच दुखता. तशेंच जेजूच्या एक सांद्याक आमी जावन आसा जेजूच्या एक कुडीचो सांदो. त्या एक कुडीच्या सांद्याक तर कितेंय तरी भोग जाता जाल्यार, कितें तरी कश्ट आयले तर ते जेजूय सोंसून घेवंक शकना. कित्याक तो आमचो मोग करता, ताची आमी भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर तो आमकां सोंसून घेयना, तो आमकां समाधान दिता, शांती दिता, आमचे कश्ट सगळे तो परिहार करता. त्या समाधानाक तुमकां आपोवण मेळ्ळा. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. तसल्या समाधानाक आमकां देवान आपोवण दिल्लें आसा. ताची काकूळट अपार जावन आसा. आमचे थंय ताची काकूळट जाय तितली वचून आसा. शांती समाधान कुरपा सगळें ताचे थंय आमकां मेळटा. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जणवान एकामेकाक शिकया. क्रिस्ताचे उदंड काळजांनी उतार, देवाचे उतार म्हणजे आमच्या काळजांनी उदंड मापान भरून आसूं म्हणटा. त्या खातीर आमी सदांच देवा कडेन मागूंक आसा. देवाची कृपा आमी जोड घेवंक आसा. ताचे ह्या पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां, ताणें दिल्ले हर एक उपादेश कायदे आमी पाळूंक आसात. आनी ह्या पवित्र पुस्तकाचे हर एक जाणवाय आमी आमच्या काळजांनी उदंड मापान घेवन भरून दवरूंक आसा. खऱ्या जाणवायेन आमी एकामेकाक आमचे थंय आसल्या एकामेकाक आमी शिकोवंक आसा. देवाची जाणवाय आमकां आमी सांगून दिवंक आसा. कित्याक जेजू थंय हर एक तराची जाणवाय आसा. ताचे थंय आसची जाणवाय आमकां संवसाराच्या जाणवायेच्या वर्ती जावन आसा. ती जाणवाय सासणीक जिविताची जाणवाय जावन आसा. तसली जाणवाय आमकां देव फावो करता. एकामेकाक शिकया, बुधबाळ सांगा, किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन घेवन तुमच्या काळजान थावन देवाक आर्गां दिया. होय, आमी हर एक घडी देवाक आर्गां दिवंक आसा. किर्तनांनी, गितांनी, गायनांनी आमी हर एक घडी देवाक आर्गां दिवंक आसा. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो, विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोग तो. उतरान जावं करण्यान जावं जे कितें तुमी करतात ते सकट सम्या जेजूचे नामी करा. होय, जेजू क्रिस्ताचो मोग तो जावन आसा, मीत मेर नासलेलो मोग जावन आसा. तो आमचे समय हर एक घडी तो मीत मेर नासलो मोग आमकां दिवन आसा. सोम्या जेजूचे नामी कितेंय तर आमी कामां करता तर ताच्या नांवान करूंक जाय. हर एक घडी आनी हर एक वेळा ताच्या नांवान आमी हर एक काम करूंक जाय. हर एक आमचे थावन कितें सगळें आमकां करूंक शकता, ह्या संवसारांत कितें बरेंपण आमी करूंक शकता, सगळें ताच्या नांवान आमी करूंक जाय. ताचे मरिफात बापाक आमी आर्गां दिवंक जाय. ताचे मरिफात आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. जेजूच्या मरिफात आमी आर्गां दिवंक जाय. कोण जेजूक वळखता तो बापाक वळखता म्हणून जेजू सांगता. म्हज्या बापाक वळखता. तशेंच कोण बापाक वळखता तो जेजूकी वळखता. कोण जेजूक वळखता आमी तर आमच्या हेर भावांकी भयण्याकी आमी वळखूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्याच कोलासे घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2
आनी वळ 4 आमी पळया क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे समे जिवंक फुडें सरा. वय आमचो एकलोच देव आसा, सोमी जेजू एकलो मात आमचो देव. तो जिव्यांचो देव, जिवीत दिवचो देव आनी जीव देव. तो मात्र आमकां आमच्या हर एक कश्टांनी तो अनवारांनी तो आमकां भेटता आनी आमचे कश्ट सगळे तो परिहार करता. आमचे अनवारां, आमची पिडाशिडां सगळे तो पयस करता. ताच्या खातीर ताच्या कडेन आमी काळजान थावन मागूंक आसा, भावार्थान आमी थीर रावंक आसा. तेन्ना मात आमचे सगळे कश्ट आमचे हळू जातात. आमी भावार्थान थीर रावन कितें आमी मागता तें आमकां मेळ्ळाच म्हूण आमी भावार्थ दवरूंक आसा. तेन्ना आमकां सगळें मेळटा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रमून हाडा. आमकां शिकयल्या प्रमाणे आमकां कोण शिकवणदार शिकयतात, पवित्र पुस्तका प्रमाणे कोण आमकां शिकयतात, तांतलें बरें कितें आसा तें आमी विंचून काडूंक आसा आनी आमच्या जिवितांत तें आळवडसूंक आसा. ताच्या प्रमाणे आमी चलूंक आसा. तें आमकां थंयच्यान मेळ्ळें तर बरेंपण आमच्या जिणयेन ती एक पाळां जावन आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या कुडीन ती रमोवन दवरूंक आसात, आमच्या मतीन ती रमोवन दवरूंक आसात. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. ताचेर आमच्या उपादेसा वयर, जेजूच्या उपादेसा वयर, जेजूच्या कायद्यावर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. त्या दाडा मात्र आमचें जिवीत सुफळ जातलें आनी सर्गीच्या राजा शासनाच्या जिणयेक आमकां पावोवंक सुफळ जाता, सुफळ करून रावूंक आमकां जातालें. भावार्थान थीन रावा आनी देवाक सदांच दिनवासी जाया. वय हर एक कामांनी आमी हर एक घडये देवा कडेन तर मागता जाल्यार आमी भावार्थान थीन रावन मागूंक जाय. तेन्ना मात्र आमी देवा थंय एकवटूंक शकता. देवाक आमी लागीं सरूंक शकता. नाजाल्यार आमी खंयचेंच काम करूंक शकना. हर एक घडी आमी देवाचेर भावार्थ दवरून, देवाचेर भरोसो दवरून ह्या संवसारांत आमी जिवंक आसा. कोरींत घराक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 1 कोरींत chapter 3 16 and 17. 1 कोरींत chapter 3 16 and 17. तुमी देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा, तुमी नेणात घे. आमी देवाचें मंदिर जावन आसा, कित्याक आमी पवित्र जावन आसा. देवान विंचून काडलेली प्रजा, ताणें विंचून काडलेलीं भुरगीं जावन आमी ह्या संवसारांत आसा. आमचे थंय देवाचो पवित्र आत्मो बिडार करून आसा. हर एक घडी तो आमचे सांगाता, देवाचो पवित्र आत्मो रावता. तो आमचे पासत हस्कारून सुस्कारून आमकां कितें उलोवंक जायना, कितें सांगूंक शकना, कितें मागण्यांत आमी सांगूंक शकना, उलोवंक शकना, तोच देवा लागीं हस्कारून आनी सुस्कारून आमचे पासत मागता. कित्याक देव सगळें जाणा. आमकां केदळा कितें जायचें, कशें जायचें, आमचे कितें कश्ट आसात तो पयलेंच जाणा. त्या खातीर पवित्र आत्मो आमचे पासत हस्कारून आनी सुस्कारून देवा लागीं मागूनच आसता. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कोण जरी तर ह्या देवाचें मंदीर, आमी जावन आसा देवाचें मंदीर, तर तें नाश करूंक शकता, ताका देव नाश करतलो. आमी आमचेर एक दोळो दवरूंक जाय. आमी हें देवाचें मंदीर नासाच्या वाटेन व्हरतां गी, ह्या सताच्या उजवाडाच्या वाटेन व्हरतां गे म्हणून. तर नासाच्या वाटेन वेलें तर आमकां देव नाश करतालो, ताच्या गोपान आमकां घेवचो ना. पूण आमी पवित्र रावन तर हें मंदीर देवा खातीर आमी पवित्र दवरला जाल्यार आमकां तो सर्गीचे राज फावो करतलो. हें मंदीर तो नाश करचो ना. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र, हें मंदीर जावन आसा पवित्र, ही कूड जावन आसा पवित्र. ही अपवित्र आमी करूंक ना. खंयच्याय वायट कामाक, खंयच्याय पातकान पडून आमी ह्या जिणयेंत आमी जियोंक सादना. कित्याक हें पवित्र केल्लें मंदीर ताणें विकतें घेतलें हें मंदीर जावन आसा. अदीक मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां आनी तें आमकां पवित्र करून ताणें दवरलां. आनी आमकां ह्या संवसाराक येताना पवित्रताय दिवनूच ताणें आमकां ह्या संवसाराक धाडलेलें आसा. आनी तेंच मंदीर आमी जावन आसा. जेजूचें उतर सांगता तेंच मंदीर तुमी, तें मंदीर आमी जावन आसा म्हणून सांगता. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 पळया.
निमाणे आमी रामाघरान बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 आनी वळ 1 थावन हांगा ह्या पत्रांत सांब पावल आमकां सांगता, तर भावांनो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकूळटीचो उगडास काण्ण हांव तुमच्या लागीं प्रार्थितां. सांब पावल आमकां अशें सांगता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया. ताका मानता तसलें एक पवित्र बलिदान, हे पवित्र मंदिर, ही पवित्र कूड जावन आसा, आमकां देवाचें बलिदान जावन आमी ताका समर्पण दिवंक आसा. कित्याक देवान खुर्सार्थान आमकां पवित्रताची कूडच आमचे बसत ताणें बली भेटयली. ताणें आमकां बलिदान दिलें. ताच्या रागात ताणें आमकां बलिदान जावन ह्या संवसाराकच भेटयलें. पूण आमी त्या खातीर, देवा खातीर, जेजू खातीर आमी पवित्र जावन आमची जिणी ताका भेटोवन दिवंक आसा, ताका समर्पण दिवंक आसा. हें जावं आमचें आत्मीक बलिदान. हें जावचें आमचें एक आत्मीक बलिदान, न्हय आमचें भायलें लोकांनी पळोवचें तसलें बलिदान न्हय. हें आत्मीक भितरलें बलिदान जावचें. जेजूक सरेस्पर देवाक मानता तसलें हें बलिदान जावंक आसा. बदलाक तुमी तुमची मनां नवीं जावं, आमची मनां बरीं जाय, नवीं जायचे. आमी आमचे जिणयेंत नवें जिवीत आमी जियोंक आसा. जिणयेचेंच आमचें रुपांतर जावंक आसा. जिणयेचेंच रुपांतर जावं. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं. केदाळा देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी पुंजून दवरलें की आमची जिणी एक नवी जिणी जावंक जायची आनी आमच्या थंयच आमी रुपांतर जावंक आसा. आमची आदली जिणी सगळी सोडून आमी नवी जिणी जियोंक आसा. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात वय, त्या दाळा आमी कितें आमची देवाची खुशी, जेजूची खुशी म्हूण आमी सोदून काडूंक शकतले. त्या मागण्यार आमी तर आमच्या अंतरात्मांतल्यान आमी तर मागता जाल्यार, भवार्थांतल्यान मागता जाल्यार जेजू आमचे कडेन उलयता आनी आमची खुशी कितें म्हूण तो समजता आनी आमची खुशी तो जारी करूंक शकता. आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात तर आमी देवाक हे सगळें आमचें कूड, आमचें जिवीत सगळें ताका आमी समर्पण दिया, ताच्या पांयां तळा दवरया. हर एक आमचे अशें कश्ट आनी वरां, आमची पातकां सयत आमी ताच्या मुखार ताच्या पांयां तळा दवरया आनी आमी नवें जिवीत रुपांतर जावन ह्या जिणयेंत, ह्या संवसाराच्या जिणयेंतच आमी रुपांतर जावन आमी जियोंक प्रयत्न करया. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे संगी आसता आनी तो हर एक घडी आमचे बसत, आमच्या हर एक उण्यापणान आमी जिवन आसतना तो आमचे बसत जेजू लागीं हस्कारून सुस्कारून तो मागूनच आसता आनी आमकां कृपा, जेजूची कृपा आमकां पाठयता. हर एक थराचो जाणवायांचो कुंवर तो जावन आसा आनी तो जाणवाय आमकां तो आमच्या मतीन घालता आनी ताचे उपादेश पाळूंक आमकां तो फरमायता आनी त्याचे उपादेश आमी पाळ जेजू थंय आमी सदांच घर मागून आसा तर हर एक घडी तर आमी मागता तर आमची जिणी सुफळ जाता. सर्गींचें राज आमकां भोगूंक मेळटा आनी त्या सर्गींच्या राजांत सासणीक जिणयेंत आमी वावरून सासणीक जिणयेंत आमी मुखार सून वचूंक आमकां देव फावो करता आनी आमकां असली जिणी आमकां देव फावो करनी म्हूण आमी देवा लागीं सदांच मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.